हांव मार्मुगांवच्या लोकांक एक माफी मागता की आयज येवंक पावलो ना. म्हाज्या आईक कॅन्सर असल्या कारणान ती मातशी बरी नाशिल्ली. आयज तुमचे कडेन एक म्हाजो एक भाव जो एक गडगडारीचो एक आमदार, त्याची उदरगत गोंयच्या राजकारणात जातलीच ह्या 2 वर्सां भितर. पूण त्याच बरोबर संकल्पाची एक संकल्पना आशिल्ली आणि ती संकल्पना ह्या तरेची आशिल्ली की देशाचे प्रधानमंत्री की सामान्याचे सामान्य मनशाक ह्या प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा जे व्हरपाक जाय ते संकल्प म्हाजे कडेन दर दीस फोन मारून झगडटा की डायलिसीस सेंटर आमकां हांगा सणाच्या परिसरात आमकां जाय. ते सगळे सेंटर बी सगळे रद्द करपाचे हांवें ठरयल्या. ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर सेपरेटली हांवें कालूच फायल मूव केले. जे संकल्प ह्याच टर्माक ते उबे करून मार्मुगांवच्या लोकांक दिवंक शकतलो. सडा कोणी सांबाळ्ळे, परिसर सांबाळ्ळे, मार्मुगां मतदारसंघ सांबाळपाक संकल्पान जितले कश्ट केला जायते लोक मंत्री जावन गेले, पूण ते मंत्री लोकांनी कांयच करूंक पावले ना तुमच्या खातीर. आणि हो भाव जो म्हाजो आसा, हो जी उदरगत हांव तुमकां आयजूच सांगता, तेजी उदरगत कांय म्हयन्यात तो ह्या तरेचो उदरगत जातली जे तुमचे प्रत्येक आशा, प्रत्येक भयण, प्रत्येक जाणटो आमचो जो आमच्या मतदारसंघात ज्येष्ठ नागरीक जे आहा त्यांचे बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा सुधारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. अर्बन डेव्हलपमेंट आसूं काय आरोग्य सेवा आसूं, देशाचे प्रधानमंत्रीची जी इच्छा आहा की प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा व्हरपाक जाय, हे सगळे गोष्टी जे संकल्प जे तेजी हांव म्हणत म्हणटा जे संकल्पना आसा हे संकल्पना पूर्ण करपाक हो भाव जो मंत्री आहा तेका तेंको दिवन जाय ती उदरगत करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हांव तुमकां श्रद्ध दिता आयचे दिसा. हांव पावना म्हाज्या आई खातीर हांवें म्हाजी पुजा घरा कडेन दवरलेली, कारण तिका एक 4th स्टेज कॅन्सर असल्या कारणान कॅन्सराचे दुयेंस कितें आहा ते म्हाजे पेक्षा आनी कोणाक खबर नासतली. घरान जेन्ना दुयेंस जाता तेन्ना मनशाचें आख्खें जीवन हालता. आणि ते माझे बहिणी आणि आमचे जे भाव जे आसा मार्मुगांव तालुक्यात तांकां ते जावं न्हय म्हणून त्या तरेची सोयी सुविधा संकल्पाच्या माध्यमांतल्यान ते तुमच्या खातीर करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. डायलिसिसाचे सेंटर आमी जागो आयडेंटिफाय करून जो पर्यंत प्रायमरी हेल्थ सेंटर तयार जायना, तो पर्यंत प्रायमरी हेल्थ सेंटर तयार जायना, तो पर्यंत आमी ते दुसरे कडेन आमी ते चालू करपाचो आमचो प्रयत्न संकल्पाक घेवन करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हे सरकार जे गोंय राज्यात आमी चलयता, जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, ते देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची कल्पना घेऊन यांची विचारधारा घेऊन आम्ही पुढे वचपाचो प्रयत्न करता. हांव संकल्पाक मुद्दम हांवें फोन केल्लो सांगपाक तुझे लोकांना हांव सांगूंक सोदता की हो जो भाव आहा, हो तुमचो जो भाव आहा, प्रत्येक भयणीचो भाव, प्रत्येक जे आमचे ज्येष्ठ नागरीक त्यांचो एक चलो म्हणून समजून हांव मंत्री म्हणून समजू नाका. तुमच्या मदीं म्हाजो दुसरो भाव जो वावुरता, इतल्या वर्सां मंत्री जावन गेले, बरे बरे मंत्रीपद भोगले, पण कांयच तुमच्या खातीर करू शकले ना. आयज होच मनीस हो संकल्प हेची संकल्पना फुडें व्हरपाक हांव वावुरतलो. म्हाज्या आईक जे त्रास जाता आनी म्हाज्या घरान जे त्रास जाता ते गोंयचे जनतेक केन्नाच येवचे ना. हे हांव तुमकां खात्रीन सांगूंक शकता की 2027 पयलीं जे तरेचे परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी गोंय राज्यान आनी मार्मुगांव तालुक्यान जे संकल्पाच्या माध्यमांतल्यान करतले आनी कोण करू शकचो ना, हेच हांव हात जोडून तुमकां विनंती करता की ताका सहकार्य तुम्ही करचे. आणि माझ्या माध्यमांतल्यान जे हांव कितें करूं शकता तुमच्या खातीर, आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीचे आशीर्वाद घेवन आनी JP नड्डाजी आमचे आरोग्य मंत्री जे आहा त्यांचे आशीर्वाद घेवन आमी हे संकल्पाक वेगळ्या तरेन हेची उदरगत जावची आनी तेज्या हाताक जे ताकद जाय आरोग्य सेवा तुमच्या प्रजेच्या दारार पावपाक, हे हांव मनांतल्यान हांवें म्हाजी आई जी बरी ना ती आयकता, हांव ते भाशण करता ते सगळे गोष्टी करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी हांव संकल्पाक विनंती करता की तूं ह्या भावा कडल्यान जाय तशी कामां करून घे, तुजी उदरगत जातली आनी मार्मुगांव तालुका फर्स्ट म्हणून तूं म्हणू शकतलो. इतलें सांगून हांव म्हाजे 2 शब्द पूर्ण करता. देव बरें करूं.